शुक्लांबरधरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शांताकारं भुजगशयनं अशी मिथिला देवलवेद भार्गांनो श्लोक संत बसता तज्ञ का आश्चर्य दत्ता चरडा मिथिला उठ देवा हंग्या हे ध्वनी ऐकल मिथिला आश्चर्यंत उठून रक्ता तुम्ही कोण पळचका ऋषी म्हणके असती आणि हे परिसरांत कंचेरीचे वास नामो हे प्रकश साध्य मिथिला हांवे खोड ऋषीले शिष्य जावन आशिल्लो एक पण आमगेल गुरु हंग ध्यानाक बसिल तेन्ना हांव तांगेल आंगर उतर कोनू तांकां बाद दिल्ले हांव किडोचक तशी केल्ले जाल्यारी आमगेल गुरुक मस्त कोप येवन तूं मस्त वास येवचे एक फलबळीत वृक्ष दा म्हणून शाप दिल्ली ती तेन्ना हांव तांकां परी परी जावन मागून घेतले मन करगल गुरुले तेन्ना म्हणली ती दिल्लेल शाप वापस घेवचे जायना जाल्यारी तुगेल रुक्मळा बैसून कोण देवल ध्यान करतकी श्लोक सांगतकी तेन्ना तुगेले शाप विमोचन जाता म्हणून म्हाका आशीर्वाद केल्ली ती तेन्ना देखून हांव एकतर फलभरीत वास येवचे रूख जावन हांगा मस्त वर्ष दुखून आशिल्लो कितकी जाणांना आमगेर गेल्लो पुरो कातरतना म्हाका बस्ती दुखत आशिल्ले जाल्यार ते वापसची घुर्त आशिल्ले मागीर मागीर जन हेकडे येवचे सोडली ती म्हाका मुक्ती ना म्हणले किले जाल्यार तूं चरडा देवल ध्यान कोर न्हू म्हाका शाप विमोचन केले देव तुका छान करो दाऊची पुरा चंगका म्हणून मलगडे ना का सांगील दिसता त्यांनी म्हाका मुडून चमकली ती हांव देवाल ध्यान केले हाजी निमित्ती तुमचे शाप विमोचन दिले म्हाका भारी संतोष दिले मिथिला तू म्हाका व्हड उपकार केला शाप विमोचन केला हाची प्रत्युपकार जावन हांव तुका एक फळ दिता हे फळ कोण खातात की तांकां अंगांत नव चैतन्य येता तुका छान जाता कशी सांगून ते फळ तिगेल हातात दिवन त्यांनी माय जाता ती कशी येत उजवाड जाल्लो हांव चमकून चमकून खंयचेपणी विंगड गांव वता आणि घरा गेल्यारी चंद्रकांत मामनी चंद्रकल माई तांकां 3 जणांक समास होता ती आणि म्हाका नीट बाद जाता नाका त्यात हांव दुसऱ्या घरा वता खंयपणी काम कोण जीवन करता नाका मी दुसरं कोणाक बाद नाका अशीच आलोचन करता ती मिथिला चमकत वत असता अय्यो इतले वेळ जाल्यार भायर अंगण जाणी रंगोली घालली ही मिथिल खंय गेल्या बा खंय सोदिलेली ना मोही मिथिला ए मिथिला खंय आस गो तू रूपा तू मिथिला पळेला गो सकाळ दुखून ती पत्ते ना साहेबिनी मिथिल वे खंय धाम गेले की कितकी खंय सोदिलेली ना गो हांव एक सकाळ दुखून सोदितस खंय ना दुड्डू गिड्डू घेऊन खंय धावून गेले की पळले कसन उलयतस गो रूपा तुवा ती धावून गेली आमणारी हा हजरत कसने म्हाका कळतस तू तुगल भाऊ आणि तुगल मामू 3 जण ಸೇरून ती कसंकी केला नवे सत्ती सांग सांगलार दल्ले ना मोंड दल्ले अन्न सांगून तुगल हातपाय मोडोच काम मिगेले पळे सत्ती सांग कसा केल मिथिला का सत्ती सांग अम्मा ते कसन म्हणाली मिथिला का मी 3 जण ಸೇरून तिक निदे मात्र देऊन मागिरी रुक्मळा घाल नाही लिंती सॉरी अम्मा अय्यो मिगेल मिथिला का त्या रुक्मळा होऊन गल्लिंतवे मगत ना मिगेल मिथिला येऊ का ती म्हाका पोट्टान धल दुवे पशी चढ तीन येऊ का ती ಏನಿದೆಲ್ಲ हाव एक खुंड उद्दा काय आपण आत्ताजून आपण हळती कशी आपण हडता ती कसन किती म्हण मगत ना आपण हडका मला आपण हडका तीची चरडा मिथिला मिगेल पोट्टंदल चढवननी मिगेल भावन मेळनो तुका कसन अवस्था हाण घालींत गो या गो मिगेल चरडा तू यानदल्यार हांव खंडीत वंचना गो तू येऊ का गो या गो चरडा अम्मा सॉरी अम्मा तू मिथिला वैरी इतली प्रीती दवरला म्हण मगोत नासिल अम्मा सॉरी अम्मा ती कापन हडता तू आमका प्रीती कर ना म्हणचेक नमने पोट्टा उज्जेरी आम्ही असल काम केल गो अम्मा अम्मा हांव खंडीत आपण हडता अम्मा उठ गो अम्मा उठा
हांव तुमकां प्रीती करना म्हण कोण सांगेल गो? म्हाका न्ही तुका लन्नाक तुम्हीची नवे मोगू तुमकां मोग करनाशी असतवे ते चरडाक पापा न्हू अम्माना तशी जावन आम्ही एकतर मोग करची गो तितल्यांची तुमगेल वेर प्रीती असनवे ती घरा काम कोर न्हू सिक्त आशिल्ली तुमकां हांव केन्नाय घरा काम सांगलावे हांतू तुमी अर्थ कोण घेवका नवे म्हाका तुमचेर कितली प्रीती आस म्हणून तुमकां इतले जाल्यार अर्थ जाय न्ही म्हाका गोतना तुमकां मिगेल वेर बदा प्रीती असल्यारी तिका आपण हाडाती रूपा नटराजा पूरा विषय सांगता ताकय मस्त बेजार जाता मागिरी रूपा रंगा नटराज ಸೇರುನು सदिता वतते थंय तांकां दूर दुखून मिथिल येवची दिसता मिथिलाक पळयल कुडले तिगे क्षमापण निमगून तिका घरा आपण हाडटाती चंद्रकलमये उठ चंद्रकलमये हांव तुक म्हणू कसे की खाल्ला पळे उठा उठा मग पूरा विषय कळले ना हांव तुक सोड काही वचना मये हांव हंगा असता उठ मये ಐಲ್ವೆ ಮಿಗೆಲ್ ಚರಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದಲ್ ಗಮ್ಮ आणि मात्र म्हाका सोड वचू नका म्हाका ही वचू नका तू हे घरातून बाहेर गेल म्हणारी हांव आनी तू असं नको ना मये हांव आनी तुका सोडू काही वचना मये मग पूरा विषय कळले बेजार जाल्या री सॉरी मये म्हाका कसे की बेजार जाल्या री ते पूरा दवची चंगकाची तुम्ही रंगनाका रूपकाका नटराज मम्माका पूरा जनका माफी देऊ का तनी तशी केलेली निमित्त एक लाय काम दले ते सीताफळ रूकू एक ऋषी जावन असेल के ते ऋषीले शाप विमोचन दले इतले चांग काम कदवचे कारण तन्नी नवे तस्तान तंके क्षमापण देऊ का दायित्व मये आणि हे फल असनवे सकडंके दी मये आधी मी सकडंके चांग दत्ते काय तू घरा येईल नवे पुता म्हाका भारी खुशी जाले तुका कितले चांग मन म्हणू हंतू कळता रंगाका रूपाका नटराजाका माफी करी म्हण निमगून घेतास तू दायतम्मा तुका छांग मनाक हांव इतले करनी म्हळ्यार देव मेचवाना दायत जाल्यार पुरो जावन गेले तू आमकां व्हड मन करून क्षमशील तेन्ना आनी हांव क्षमसीन अशी आसतवे तितले म्हळ्यार तांणी मिगेल चेडू आनी भाव नवे दायतम्मा खंडीत माफी करता तुका कितली चांग मन गो हे फल तू एकले ना खालेल जाल्यार तुका मस्त शक्ती येत आशिल्ले जाल्यार तू शक्ती उणे म्हणल्यार होडना सकडांनी वंटून खावका म्हणून हंग घेवन आयले नवे हे चांग मनाक चरडा तुका भारी चांग जाता मुखार तुका चांग जाता गो अम्मा सॉरी गो मिथिला अम्मी कसे के पडजाळान तू असल वाईट काम केल्ली ती आणि मात्र केन्नाय आम्ही असल काम करनती तू मिगेल खास बहिणी म्हणलेत हावा आम्ही आणि वेरी खुशखुशेर अशिया हाजी नंतर सगळे खुशखुशेर असताती इतले वेळ तुम्ही हे काणी पळयलींत नवे हे काणी तुमका कशें दिसले म्हणून दयकोन कमेंट्सान तिलसी येती आणि मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमकां सपोर्ट करच्याक विसर नाका ती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळटती धन्यवाद।